करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो पयलो विशय आसा भ्रष्टाचार. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा न्हावेले मतदारसंघाक भेट दिवन लोकांची गाराणी आयकली. न्हावेलेचे उदरगतीचेर वट्ट 46 कोटी मोडल्यात. मात उदरगत खंयच दिसना अशें पर्रीकार म्हणटा. जी गजाल म्हाका लक्षात अशी आयली की ह्या भागात पयशे जे खर्च जाले PWD कडच्यान जी बिलां आमीच पे केल्या हांवेनूच. अजून पर्यंत डिव्हिजन 6 हॅज पेड 46 crores लास्ट 6 months आनी 20 crores आर पेंडींग बिल्स. हांवें सगळी नावेलीची आनी बाणावलीची बिलां थाराय म्हणल्या. कारण आय एम सस्पेक्टींग दॅट मेनी ऑफ देम आर बोगस बिकॉज वेन आय मूड अराउंड आय सॉ नथिंग. चर्चिल बाबान तुगेले जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिताले तेन्ना पर्सेंटेज आपल्याक येवपा जाय म्हणून फिक्स केली. म्हजे इतली पळय कॉन्ट्रवर्सी केली. हय हांव अजून पासून बरो आहा रे. कळटा म्हगे पोजिशन खूंय आहा हांव कितू आहा तें म्हाका खबर आनी देवा खबर आहा. ओके हांव तेज्या वयर तुका कांयच उलयना. चर्चिलान केन्नाच कॉन्ट्रवर्सी कोता हांवें तुका सांगलां म्हाका तरी कोणें 5 रुपये दिले हांवें 4 रुपये 9 पयशे लोकां कडल्यान मोळे. माय क्लियर कट. तूं कितें म्हणटा करप्शन म्हणून कितें चोय हें काम बाबा हें काम हांवें घातलां आनी तें हांवें केलें ना वो हांवें सांगलां इंजिनियराक हें कोण म्हणून वो तें मुगो हें हाडून दिलां तेन्ना करप्शन न्हू तें. पण चर्चिल बाब तूं कितें म्हणटा कोणें खुशेन हाडून दिल्यार तें करप्शन न्ही. म्हाका दिसना न्ही म्हाका दिसना. आमचो मुख्यमंत्री बुदवंत म्हणून सगळ्याक फामाद. तो बुदवंतूच न्ही ताजें नाक इतलें पॉवरफूल की खंय गेल्यार मातसो भ्रश्टाचार थंय चलता वो हाजे पयलीं चल्ला असो म्हणून ताका आसल्यार ताका रोखडो वास येता. हालीं तो नावेली पाविल्लो म्हणजे पयलींची चर्चिलाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां आवेर्तान फुरता ताची. थंय ताणें स्टेटमेंट केलो की गव्हर्मेंटान सरकारान 46 कोटी PWDंतल्यान हांगा खर्च केल्या पूण ते खर्च केल्ल्याची कांय लक्षणां दिसती पडनात. आपल्याक हातूंत कितें तरी गोलमाल आसा असो दुबाव येता म्हणून आपूण विजिलन्स खात्याक सांगतलो तुमी चवकशी करात. ही गजाल बरी. आमी सुचोवणी कितें करतात की फक्त नावेली बाणावले हांगाच न्हय तर गोंयांत सगळे कडेन गेल्ले 6-7 वर्सांत PWDचे जे व्हड प्रोजेक्ट जाल्यात व्हड प्रकल्प जाल्यात व्हड कामां जाल्यात तांचे सगळ्यांचे एस्टिमेट पळोवच्यो. एस्टिमेट म्हणजे ह्या कामाक कितले पयशे लागू येता हाजो अदमास. हे सगळे अदमास घालून इंजिनियराक सरकारा कडल्यान तो प्रस्ताव धाडून सरकारा कडल्यान पास करून घेवचो पडटा आनी मागीर तें टेंडर बी काडपाची प्रक्रिया सुरू जाता. आमचे म्हायती प्रमाणे प्रत्येक व्हडले प्रकल्पाक 20 ते 30% चड खर्च दाखोवन सरकाराक वर्सा 1000 कोटी जर सगळे कामांचेर जर खर्च करता 300 कोटी सरकाराक नुकसान जाता आनी ते 300 कोटी कोणाचे तरी बॉल्सांनी वतात अशी आमची माहिती. हेंय बी तपासचें एस्टिमेट सारक्यो आसा काय वाडयल्यात काय फुगयल्यात कितें केलां तें आनी टेंडर दितना प्रोसिजर सारको फॉलो केला काय म्हणजे जी प्रक्रिया सरकारान घालून दिल्या ती प्रक्रिया सारकी आपणायल्या काय ना हेंय बी पळोवपाक जाय. हें पळयतकर मागीर खऱ्या अर्थान मातशें करप्शना भितर चवकशी केल्ल्याचे श्रेय मेळटलें. नाल्यार फक्त एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवन कांय जावचें ना. आतां चर्चिल पळय आमचो आसा पळय न्ही तो विस्टन चर्चिल जसो फामाद जाल्लो तसो होय चर्चिल फामाद जातलो काय दिसता. कित्याक तर ताणें भ्रश्टाचाराची नवी व्याख्या दिल्या. नवें डेफिनेशन नवो अर्थ दिला. तो कितें की तुवें म्हाका 5 रुपया जर दिले आनी हांवें तातूंतले 4 रुपया परतून जर लोकांक वाटले तो भ्रश्टाचार न्ही. तशेंच कोणें आप खोशेन येवन म्हाका अरे बाबा चर्चिल बाब हे पयशे तूं दवर
तुवें म्हजें काम केलें अशें म्हणून आपखोशेन जर म्हाका पयशे दिले जाल्यार तोय भ्रश्टाचार न्ही. हे भ्रश्टाचाराची नवी व्याख्या. आतां फुडें फावटी अर्थात हो जो ही जी व्याख्या आसा हें डेफिनिशन आसा तें खंयच्याच कायद्यान बसना. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट नाल्यार इंडियन पिनल कोड कित्यान बसना. पूण फुडें फावटी जर खंयच्याय सरकारान अय बाबा चर्चिल बाब म्हणटालो तें खरें, आमी सगळे कायदे बदलून भ्रश्टाचाराची व्याख्या बदलया आनी अशी हाडया म्हूण केलें जायत, सगळे भ्रश्ट लोक जगांतले चर्चिलाचो पुतळो उबारतले. आनी इतलेंच न्हय तर भ्रश्टाचाराचें उलयतना आमकां आनीक दोन एक सुचोवणी करपाक जाय. आनीक त्यो म्हणजे सरकार जेन्ना सरकारान जेन्ना कारभार हातान घेतलो, आमच्या परिकारान जेन्ना मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो तेदूच ताणें सांगलें की देर वील बी नो टॉलरन्स टू करप्शन. वी वील हॅव नो टॉलरन्स, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन. झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणजे आमी भ्रश्टाचाराक कशेंच लागीं येवपाक दिवपाचें ना. आमी इल्लो लेगीत भ्रश्टाचार सहन करचे ना. तर म्हणपाक बरोबर आसा पूण अजून भ्रश्टाचार कमी करपाक कितें जालां. एक म्हणजे GIDC गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, जाणी SEZ खातीर गोंयांत 40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन अशी चणे वाटिल्ले भशेन मुंबयच्या आनी दिल्लीच्या उद्योगपतींक वांटून दिले. अर्थात जे कितें सरकारान पयशे घालून दिले ते घेतले, पूण सगळ्यांचो असो समज आसा की इतले सामके एका बरोबर वांटपाक हातूंत कितेंय तरी गोलमाल आसा. मागीर हे जे वांटून दिल्ले ते हायकोर्टान रद्द केले, कारण हे ताकतिकेन केला, प्रक्रिया आपणाय नासतना केला. खंयचेच सरकारी आस्थापनान असल्यो गजाली करूं नये अशें आनी खुबशे ताशेरे मारून हायकोर्टान ते रद्द केले. म्हणटकीर हातूंत चवकशी जावपाक जाय, बाबा हें अशें कित्याक जालें, अशी ताकतिकेन कित्याक केलें, प्रक्रिया आपणाय नासतना कित्याक केलें, पयशे कोणाच्या बोल्सांत गेले, कोण हाका जबाबदार, हे सगळे हाची चवकशी जावपाक जाय. ती चवकशी विजिलन्स खात्यान अजून सुरू करूं ना. लोकायुक्त येता तेन्ना येता, सद्या ती विजिलन्स खात्या कडल्यान सुरवात करपाची. दुसरी गजाल आमची नोकरी आसा, सरकारी नोकरी. गोंयांत तुमकां हालीं मेरेन अशे लोक मेळपाक शकता जे तुमकां सांगपाक शकता की आपले चलयेक चल्याक आनी कोणा नातेवाईकाक सरकारी नोकरी मेळपाची संद आयिल्ली आनी ताका फक्त मॅरिटाचेर ती सरकारी नोकरी मेळ्ळी, ताच्या गुणांचेर ताका सरकारी नोकरी मेळ्ळी, कांयचे पयशे दिनासतना अशें म्हणून सांगपी कोणी मेळटलो गोंयांत, म्हाका दुबाव आसा. कारण सरकारी नोकरी मेळप म्हणजे मोठें भाग्य समजतात आनी ताजे खातीर लोक भ्रश्टाचार करपाक तयार आनी जे मिनिस्टर आनी MLA आनी जे ऑफिसर कोण जे मागतात तांकां पयशे दिवन आमी ती नोकरी घेतात. हें बंद जावपाक जाय. आनी हें बंद जर जातलें जायत, एटलिस्ट कमी जरी जातलें जायत जाल्यार तो लोकसेवा आयोग पळय आसा न्ही, तो गोवा लोकसेवा आयोग तो A आनी B क्लासा पुरतोच आसा, C आनी D क्लासाक ना. तर C आनी D क्लासा खातीर आनीक एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आसपाक जाय, दुसरो एक ल्हानसो लोकसेवा आयोग आसपाक जाय जो C आनी D म्हणजे क्लार्क, ड्रायव्हर, पिवन आनी बाकी सगळे जे सरकारान चड आसता, सुपरिंटेंडंट हे सगळे, तर त्या लोकांचो अर्जाची छाननी करून तांची रिटर्न टेस्ट घेवन, लेखी परीक्षा घेवन, तांचो इंटरव्यू घेवन, तोंडी परीक्षा घेवन मागीर तांकां वेंचून काडून मागीर सरकाराक सांगपी की बाबा हाका तुमी अपॉयंटमेंट करात, असो एक आमकां आयोग जाय. तो आयोग आमचे मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केल्लो, ताणें जाहीर केल्लो की आमी अशें करतले म्हणून, भ्रश्टाचार कमी करपाक और ना करपाक, पूण अजून ताजे भितर कांय जावना. सरकारान ते स्थापन करपाक कितें प्रक्रिया सुरू जाले जर जायत ताणें आमकां सांगचें. ह्यो गजाली करतकर मातशें सिस्टम जर सुदारली जायत जाल्यार भ्रश्टाचार कमी जातलो. आनी ज्या लोकांनी भ्रश्टाचार केला तांचेर तर बडी पडूंकच जाय, तांचेर केशी जावंकच जाय, पूण फुडाराक भ्रश्टाचार कमी जावचो म्हणून सिस्टम सुदारपाक जाय. आमचे जी सगळी सिस्टम म्हणजे बांदावळ जी आसा, प्रशासकीय बांदावळ जी आसा ती सुदारपाक जाय आनी ती सुदारपाचो यत्न सरकारान करचो. हो जालो आमचो पयलो विशय.
आमचो आयचो दुसरो विशय आसा वास्कोच्या पोलिसांनी नरकासुराक परतून धाडलो. ही पळयात ही बातमी. सोमारा राती 8 ते 11 ह्या काळात नरकासुराची मिरवणूक काडून सर्त सोंपोवची अशी सुचोवणी वास्को पुलिसांनी सर्त आयोजीत करपी सगळ्या आयोजकांक दिल्ली. वास्कोच्या मुरगांव नागरीक हिंदू समितीन वास्को नरकासूर सर्त आयोजीत केल्ली. ही समिती दर वर्सा ही सर्त आयोजीत करता. ह्या सर्तीन सुमार 20 गट वांटेकार जाल्ले. राती 12 मेरेन 10 गटांनी तयार केल्ल्या नरकासुरांची मिरवणूक जाल्ली. ह्या सर्तीचे आयोजकांनी योग्य व्यवस्थापन करूंक ना हें दिसून आयलें. पुलिसांकच सर्तीन वांटेकार जाल्ल्या गटांक सांबाळचें पडलें. उपरांत अकस्मात कांय गटां मदीं झगडी जाली. पूण ते मोट्यार पडचे पयलीं वास्को पुलिसांनी सर्त बंद उडयली. तेन्ना रातची 1 जाल्ली. उरिल्ल्या सुमार 10 गटांक परत घरा वचचें पडलें. I'm sure most of you will say, do something regarding the sound relaxation. Is it right? Yes! Surely I'll put up this. Now that we have sent most of the old horses home, now the new generation has come. So we'll promise we'll really do something good for Goa and Goans. We promise to do that. वास्कोच्या पोलिसांनी नरकासुराचे जे कॉम्पिटिशन चलताले ते 11 वरां पर्यंत बंद जावपाचें तशी तांकां मान्यताय पोलिसांनी दिल्ली. पूण तें वाडत रावलें आनी केन्ना काबार जाय तें कोणाच्यान सांगपाक नजो. म्हणून आनी 12 वरां त्यांनी हाजे पेल्यान आमी बोवाळ एलाव करचे ना, परमीट करचे ना म्हणून ते 12 वरां ती बंद केले आनी तांकां परतून धाडले. आमची परबीं वास्कोच्या पोलिसांक असले जे भौशीक सुवाळे आसतात म्हणजे चवथीचे धरात, सार्वजनीक पुजेचे धरात वा शिगम्याचे धरात वा कार्निवालाचे वा नरकासुराचे, त्या भौशीक सुवाळ्यांत चडशे राजकारण्याचो हात घुसपल्लो आसता आनी हितय घुसपल्लें आसता. म्हणटकर अशें कितें जावपाचो चान्स आसल्यार ते रोखडेच पुलिसांचेर चेपण हाडटात, कलेक्टराचेर चेपण हाडटात आनी सांगता बाबा तें बंद करनाका, तें बंद करपाक जायना, तो अमक्याचो उत्सव तमक्याचो उत्सव एटसेट्रा वगैरे वगैरे. म्हणटकर वास्कोच्या नरकासुराच्या वेळार, नरकासुराच्या कॉम्पिटिशनाच्या वेळार एक तर राजकारण्यांनी पुलिसांचेर कांय चेपण हाडूना वा चेपण हाडल्यार लेगीत पुलिसांनी धिटायेन तांचें आयकनासतना तें बंद केलां. पुलिसांक आमची परबीं आनी अशेंच तुमी काम करत रावात अशें म्हणून तांकां आमच्यो शुभेच्छा. आनीक 2 गजाली आमचे नदरेक हालींच आयल्यो ते तुमकां सांगपाक जाय आनी तेय पुलिसांनी बरें काम केल्ल्याच्यो देखीक.